जीएसआयडीसीन होणा पेडण्या वाळपय आणि शिरोडा बस स्टँड बांधून घाल्यात खरे, मात कारभार सगळो अर्धवट। कितल्योश्योच गरजेच्यो गजाली ह्या बस स्टँडांनी ना म्हूण कदंबाचो चेअरमॅन कार्लोस प्रुडंटा कडेन उलयलो। पेडण्या बस स्टँडात ना त्या सगळ्या गजालींचे लिस्ट जीएसआयडीसीक दिलां। त्यो जाग्यार पड मेरेन खंय कदंबा बस स्टँड ताब्यात घेवचें ना। जीएसआयडीसी बस स्टँड बांधून दिता खरे, मात कोट्यांनी मोडून बांदिल्ल्या कितल्याशाच बस स्टँडांच्या कामाचो सध्या इशू जाला। वाळपय, होणा, शिरोडा आणि पेडणेचे बस स्टँड बांधल्यात, मात कोणूच ते वापरूंक सोदिना। वाळपय आणि होणा जाल्यार थंय बसी कमी आणि बाकीच्योच गजाली चड अशी परिस्थिती। वाळपय बाजार एकी कडेन आणि बस स्टँड भलते कडेन अशी परिस्थिती आशिल्ल्यान थंय लोकूय वचना। बसी हालींच वचपाक लागल्या, त्योय नावा पुरत्यो। बस स्टँडाचेर आशिल्ले कम्युनिटी हॉलाचो मात लग्नाच्या सिजनात वापर जाता तितलोच। तीच परिस्थिती होणा बस स्टँडाची। लोक फिरकनाशिल्ल्यान हे दोनूय बस स्टँडांनी चडशी दुकानांय ओस पडल्यात आणि आतांच ताच्या मेंटेनन्साची दशा जाल्या। आता हो पेडणेचो बस स्टँड। हे बस स्टँडाचे पुराय काम जावचे पयलींच अर्धवट स्थितीत 2017चे इलेक्शन तेंकला ते पळोवन घाईघाईन ताचे आदल्या आमदार मंत्र्यान उद्घाटन केल्लें। आता 2018 लागले तरी तो जाग्यार पडना। कदंबाचो चेअरमॅन कार्लोसान जीएसआयडीसीक कांय गजाली बरोवन धाडल्यात। ह्यो गजाली जाग्यार घालमेरेन खंय कदंबा पेडणेच्या बस स्टँडाचो ताबो घेवचे ना। वाळपय आणि होणाय कॉन्ट्राता भितर आशिल्ल्यो कितल्योश्योच गजाली खंय जीएसआयडीसीन करून घेतिल्ल्यो ना। पेडणे बस स्टँड आम्ही एक मीटिंग गेली विथ जीएसआयडीसी चेअरमॅन आसलो आणि एक मीटिंग गेली तेन्ना आम्ही आमचे ऑब्जर्वेशन सांगलां। अजून ते आमचे पोझिशनान ते बस स्टँड दिवन ना। अजून ते पहिले पोझिशन दिलेलं ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक, देन ही विल गिव इट टू कदंबा। सो आम्ही आमचे ऑब्जर्वेशन कितें आहा ते आम्ही ऑलरेडी नोट करून आम्ही दिला मिटींग, लायक दॅट चेंज ऑफ सम टायलिंग, सम एंट्री गेट्स एंड सम अदर सजेशन्स आर देयर। आणि जीएसआयडीन सांगला दॅट दे विल इम्प्लिमेंट ऑल दोज थिंग्स। सी बस स्टँड्स एक CAG रिपोर्ट, CAG रिपोर्ट इज देयर and there observation is there that bus stands आम्ही बांधले ते शिरोडा मागीर वालपोय आणि होंडा ते युटिलायज करून ना म्हणून आम्ही। सो आम्ही आता करेक्टिव्ह मेजर्स करून वी आर गोइंग टू यूज दोज बस स्टँड्स टू द मॅक्सिमम। आता पेडणे म्हणल्यार वी हॅव गिवन लिस्ट अँड एज पर द लिस्ट जीएसआयडीन सांगला आणि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट बी आलेले मिटिंगी तेन्ना। सो मागीर दॅट आमकां ते बस स्टँड हँड ओवर करचे पयलीं आमी ते लिस्ट व्हेरीफाय करतले की बाबा ही कामां जाल्या वा ना। आमके एक कंप्लेन आसली दॅट सिवेज टँक इज लिकींग। सो देन दे हॅव टू रेक्टिफाय ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड देन गिव इट टू अस। पेडणे बस स्टँड इनॉग्रेशन केला पण अजून हँड ओवर करून ना आमकां। सो हँड ओवर करता तेन्ना ते करेक्टिव्ह मेजर्स करतले ते। प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार आणि महादेव जोशी। म्हापशेची फामाद बोडगेश्वराची जात्रा सुरू। बोडगिणीचे बोडगेश्वराचो 83वो जत्रोत्सव 7 जानेर मेरेन चलपाचो। जागृत आनी सांगण्याक पावपी म्हूण बोडगेश्वराक लोक मानतात। बोडगिणीचे देवूळ लायटींनी झगमगता। 7 दीस सेगीत धर्मीक विधी आनी सांस्कृतीक कार्यावळी आसतल्यो। बोडगिणीची फेरी फामाद, पळयात बोडगेश्वराची जात्रा। मोठ्या प्रमाणात भक्त जावं देवाचे भक्तगण असो देव आमचो चारूय भाशेन नटलेलो। आज भक्तांक पावणारो, नवसाक धांवणारो, आखी धांवणारो असो आमचो बोडगेश्वर आज महान आमचे म्हापशेकारांचे आयज अख्ख्या गोंयाचे तेणी आयज नांव आपलें अपण दवरलेलें आसा आनी प्रत्येकाक तो कसल्याय वेळा कामाक घराण्या खातीर पावता। कोणाचें कितें कोण बरो ना, कोण शिरलो देवाचे विभूत लायल्या तो आमचो पावता। आयज तेजो येदो व्हडलो महान दसरो उत्सव आमी आयज सगळे भक्त, सगळे देवस्थानाचे महाजन तशें आमचे सगळे कमिटी वर्ग एकामेकाक घेवन आयज येदो व्हडलो उत्सव आमी देवाच्या नांवार फुडें धरलेले आसा। सगळ्या भाविकांनी जात्रेक घेवन हांगा ताजे दर्शन घेवचें। त्याच बरोबर आमी अशें खास एक निर्णय केला हांवें सदीत आमी सरकार जे आमचे गव्हर्मेंट गोवा सरकार आहा ते उलयता की प्लास्टिकी फ्री जावची। अशें खूब वर्सां चालू आहा, आमचो CM उलयता पण फुडाकार घेवन फुडें कोण सरना। तर हांवें असो निर्णय घेतलो, म्हापश्यान असो निर्णय घेतलो, जवळ जवळ 99% सक्सेसफूल जाल्ल्या अंदूचे जात्रेक एकाच्या हातीन पिशवी ही प्लास्टीक सापडोंक ना, गावोंक ना। आमी मॉनिटरींग करता, आमी भोंवता बी, अजून पासून खंयचीच पिशवी गावना। आमी जे प्लॅनिंग केल्यार
सगळे सक्सेसफूल जाल्ले आनी कितें करूंक गेल्यार कांयच कठीण ना अशें म्हाका दिसता. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.